समेस्त म्हज्या गोंयकार भावा भयणींक हांव नमस्कार करतां. कोविड-19तल्या महामारीक लढो दिवपा खातीर आमी लॉकडावन पुकारलेलो, ताका तुमी सगळ्यांनी खूब बरो प्रतिसाद पेडण्यां पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या भागांतल्या लोकांनी दिलो. त्या खातीर हांव मना काळजांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे गोंयकार भाव भयणींचे तशेंच गोंयांतल्या सगळ्या वेवसायिकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाज्या फुडें आयच्यान लॉकडावन आसचो ना, परंतु गोंयांत वाडलेल्यो केसीस आनी गोंयांत आमी पळयता मृत्यू दर वाडला. ह्या सगळ्याचो विचार करून गोंय सरकारान विचार केला की कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन्स ही स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचें गोंय राज्यान ठरयलां. आनी हे निर्बंध जे आसात हे आमी मुद्दामून इतक्याच खातीर घालता की आमी पळयलां की आमी कितलेशेच पद्दतींत लोकांक सांगून पळयलें, गरज नासतना घरा भायर सरूं नकाच. ही वेळ आयिल्ली आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची. तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य दिलें जाल्यारूच आमी कोविड-19चेर आमी परत एकदां विजय मेळोवपाक शकतले. आनी ताका लागून हांव तुमच्या लागीं मागतां की आमी कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन्स जे निर्बंध घालता तांचें पालन तुमी सगळ्यांनी करचें ही अपेक्षाय तुमच्या कडेन दवरता. फाल्यां सोमार सकाळीं 6 पासून फुडल्या सोमारा सकाळीं 6 पर्यंत हे निर्बंध जारी आसतले. कोविड रेस्ट्रिक्शन्स ही ह्या पद्दतीत आसतली. सेक्शन 144 हे राज्यांत तशाच पद्दतीचे चालू उरतले. त्या खातीर आमकां सगळ्या जाणांक सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें हाजी अपेक्षा करता. हांव सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटीज बंद उरतल्यो. भितर कॅसिनो, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल ह्यो प्लेसीस बंद आसतल्यो. रिवर क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क बंद आसतले. सिनेमा, जिम, स्पा, मसाज पार्लर, सलून, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट झोन विथ शॉपिंग मॉल्स हे बंद आसतले. स्विमींग पूल, स्कूल, कॉलेजीस, एड्युकेशनल अँड कोचिंग इन्स्टिट्यूट एक्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन हाज्या खातीर बाकीचे वेळ बंद उरतले. रिलिजियस प्लेसीस पब्लिका खातीर बंद आसतले. बाकीचे तेंचे कस्टुडियन आसतल्यो त्यांच्यो पुजा आर्चा ह्यो करपाक काय हरकत ना. विकली मार्केट्स ही बंद आसतली. त्याच बरोबर सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आसतले. तितूर सोशियल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकाडमीक अँड कल्चरल फंक्शन्स ही पूर्णता बंद आसतली. हाची चत्राय सगळ्या लोकांनी घेवची. ताच्याच बरोबर लग्न समारंभ हाज्या खातीर 50 लोकांक फक्त डेप्युटी कलेक्टर्स हाच्या कडल्यान परमिशन दिले वयतले. हाज्या व्यतिरिक्त बाकीच्या सगळ्या जाणांक कसल्योच एक्टिविटी ह्यो एलाव आसच्यो ना. क्रिमेशन्स हाज्या खातीर फक्त 20 लोकां खातीर परमिशन्स आसा. तांच्यांनी वेगळे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन परमिशन्स मागपाची गरज ना. आमी पळयता की बाकीच्या सगळ्या जाग्यांचेर रेस्टॉरंट आनी रेस्टॉरंट ही 50% कॅपॅसिटीचेर सकाळीं 7 पासून सांजची 7 पर्यंत चालू आसतली. बट तांचें किचन हे होम डिलिव्हरी खातीर कंटिन्युअसली चालू आसपाक शकता. फीश मार्केट, म्युनिसिपल मार्केट, पंचायत मार्केट ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो कोविडांतले सगळे नॉर्म पाळून सकाळीं 7 पासून सांजच्यो 7 पर्यंत चालू दवरपाक काय हरकत ना. शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंट हाज्या सकयल येवपी सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो सकाळीं 7 पासून सांजच्यो 7 पर्यंत एसेन्शियल गजाली ज्यो आसा तितक्यो सगळ्यो ह्यो चालू आसतल्यो. भितर ग्रॉसरी शॉप आयले, मेडिकल्स आयले, हेल्थ फेसिलिटीज आयले, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आयल्यो, कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी आयल्यो, भितर ATM, पेट्रोल पंप, LPG सिलिंडर्स अशा पद्दतीच्यो विविध एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो. म्हाका दिसता लोकांनी सगळें आमकां सहकार्य करपाक जाय. जे फॅक्टरीज, इंडस्ट्रीज ज्यो आसा ह्यो फाटले फावटी सारक्यो त्यांच्या कॅम्पसांत तांच्यांनी कोविडाचे नॉर्म पाळून चालू दवरपाक कांयच हरकत ना. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जे आसा आमकां जशें मेळ्ळा त्याच पद्दतीत ह्याय आमकां कोवीड रेस्ट्रिक्शनाच्या वेळारूय बी तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य मेळटलें हाजी हांव आस्त बाळगितां. सरकारी कार्यालयां, सरकारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांच्यांनी जी ऑर्डर काडल्या त्या नॉर्म्सा प्रमाणे 50% लोक येवपाचे ह्याच पद्दतीत चलतले. प्रायवेट सेक्टरांनी फाटले फावटी ज्या पद्दतीत सहकार्य केलं त्याच पद्दतीचे सहकार्य तांच्यांनी दवरचें हाजी अपेक्षा आसा. एक गजाल म्हत्वाची आसा की कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हाचें पालन आमी सगळ्या जाणांनी आमकां जीवन हें म्हत्वाचें आसा ताच्या खातीर आनी त्याच बरोबर आमकां सगळ्यांनी नॉर्म्स पाळचे हें गरजेचें आसा. हे सांगता आसतना एक गजाल मुद्दामून सांगता हांव की अंडर द सेक्शन 188 अंडर द इंडियन पिनल कोड ऑफ सेक्शन 51 to 60 डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005
ह्या एक्टाच्या सकयल हे जरी कोणी नॉर्म्स पाळेना जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन्स घेतली वयतली. कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स हे स्ट्रिक्टली राज्यांत फॉलो केले वयतले. आमकां कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर आयज पर्यंत सगळ्या लोकांचें सहकार्य ज्या ज्या पद्दतीन लाभलां. म्हाका दिसता म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणी सगळे जाण कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स हे राज्यांत स्ट्रिक्टली फॉलो करचे पडटले. आमी लॉकडावन जरी राज्य करिना आसले जाल्यार कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स हे राज्यांत फुडल्या 8 दिसां खातीर इम्प्लिमेंट करता आनी ते कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स जे आसा ही जनता पुराय पद्दतीन फॉलो करतली आनी कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांचो जीव वाचोवपा खातीर आमकां तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. निश्चितच परत एकदां हांव म्हज्या भाव भयणीक रिक्वेस्ट करता की कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स जे राज्यांत लागू केला फाल्यांच्यान परत एकदां फुडल्या सोमार पर्यंत त्या कोवीड रेस्ट्रिक्शनाचें जर आमी वेवस्थीत रित्या पालन केलें जाल्यार आमी बऱ्या पद्दतीचे कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स कोवीड मॅनेजमेंट करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां लाभतलें. आमकां कोवीड केसीस कमी करपाच्यो आसा. आमकां कोवीड डेथ हे कमी करपाचें आसा. आमच्या परीत आमी पुराय सगळ्या पद्दतीचें मॅनेजमेंट करीत आसा. आमचे दीस रात डॉक्टर्स नर्सीस हे आपल्या परीत काम करता आसतना तुमी हॉस्पिटलांत गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट हे दोनूय कडेन पळयलां. आमी बेड मेळपा खातीर मेडिसिन्स मेळपा खातीर आनी ऑक्सिजन मेळपा खातीर जायते प्रयत्न सरकारा कडल्यान सगळ्या पद्दतीचे जायत आसा. तुमी सरकाराचेर विश्वास दवरचो हाजी अपेक्षा आसा आनी परत एकदां हांव समेस्त सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां पांयां पडून सांगता की अननेसेसरी घरा भायर सरूं नाकात आनी कोवीड रेस्ट्रिक्शनचें तुमी सगळ्यांनी पालन करचें हीच अपेक्षा करता. जय हिंद.